IIT प्रकल्पाची शीम निश्चित करपाक आयिल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचो रस्तो सांगेच्या लोकांनी सोमारा दीस आडावन धरलो। आमकां IIT नाका हो प्रकल्प दुसरे कडेन व्हरचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। IITचो कॅम्पस सांग्यार जावपाची घोषणा मुख्यमंत्र्यान केल्ली आसली तरी थळाव्या लोकांचो विरोध कायम आसा। लोकांच्या विरोधात लागून IITचो मार्ग सोंपना, मात दिसान दीस तो खर जायत आसा। रगत सांडले तरी IIT जावपाक दिवचे नात अशी शिडकावणी आयतारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत शेतकारांनी दिल्ली। सगळीं एकठांय हिंगा शेतकारां आसलोलीं जेन्ना ऑफिसर निलेश राणे आमकां सगळ्या लोकून बायलां उडोवन सगळो तो आमचे वयल्यान आमकां जाणटेल्या आमगे माडवून तो मुखार गेलो आनी सगळे आमगे बायलां कोणा हात मोडले, हांवूय पोना पडलें, म्हजे वेळार बाराबर सगळीं पुलीस ऑफिसरां तीय पडलीं, बायलां तेय पडले। ते पुलिसान म्हाका म्हज्या पोटाच्या फोट मारून तेणे म्हाका ओडयलें आनी जाणटे दोग जाण बायलां आसलो तांकां सामकें माडवलें तेणें, तांकां वॉकल बी मोडून। लेडीज पुलीस आसलो तेणें आनी तांकां जाणटेलें तेणें दुपलीन ओडयलें आनी तांकां माडवलें तेणें। आमी थिंगा लायनीन एक कडेन आसतना हो आमगे निलेश राणे येयलो आनी आमकां जबरदस्तेन दुखलून उडयलें, जबरदस्तेन। आनी आमगे ती जाणटे बायल आसलो ते माडून गेली, दोग जाणां माडून गेली आनी तांकां काडा म्हण सांगलें ते आपल्यागे मनशां हाती धरून घेवन गेले, पूण काड म्हणून काडना तांकां बाड्या माडयली, तेंचे ओकल बीन सगळें फुटोन गेले आनी थोड्या जमणी हाती बीन धरून जमणी उडय, थोड्यागे हात दुखयले। कितें जालें सगळें पुलीस आनी आमी शेतकारां एक जाणटी बायल आसली, तेणी सगळे पुलिसान ताका ते बायलेक दुखयली आनी ती पडली आनी सामकी ते बरी दूख जाली आनी ते उठापा पासून ते आतां कांय ना आनी ते सगळ्यां दुखोवन आमकां सायड मान ते शेतां भितर सरले आनी तेजी हाटाट आमी बीन मागीर सरली।